जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, एका संभ्रमाक आमी सांगाता मेळ्ळे हांव देखून आमी सक्कड संभ्रम करया. इल्लें चप्पे चप्पे आयकात, आमकां इल्लें लायव्हली करया. जुबिली म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें पळय, योबेल म्हणल्या शब्दांत हांव येता. योबेल म्हळ्यार तो हिब्रू शब्द म्हण दिसता. बोकऱ्याचें शींग, द हॉर्न ऑफ ए रॅम, तें ट्रम्पेट जावन वापरतले. ट्रम्पेट म्हणजे कोंब पुंगचें म्हळ्यार इज अ सेलेब्रेशन, अँड वी आर हियर फॉर ए सेलेब्रेशन अँड ए बीग सेलेब्रेशन. सो लेट अस सेलेब्रेट. हें पयलें म्हजें वाक्य. मोगाळ हेनरी बाब आनी पावलीन बाय, कशें आपोवंक गे हेनरी आनी पावलीन म्हणून खंयचें म्हणून म्हाका कशें येता तशें म्हणटा. लग्ना जिविताची 50 वर्सां संपयल्या हेनरी आनी पावलीन, तुमकां भांगराळ्या जुबलेवाचे रास रास उल्हास. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आज तुमच्या लग्ना जिविताच्या 50 वर्सांचो उत्सव मात्र न्ही, ताच्या सांगाता दुसरे सबार संगती आनी हांगा कोण बसोन आसात, तरणी जोडी आनी लिपरायवल जोडी सगळ्यांक एप्लिकेबल आसा. काजार जातेल्यांक की लग्ती जाता, ह्यो संगती आमी पॉजिटिवली काण घेया. आज हांवें म्हळें 50 वर्सांचो लग्नाचो उत्सव मात न्ही, इट्स ए सेलेब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ युअर फिडेलिटी. 50 वर्सांच्या विश्वासपणाचो उत्सव. विश्वासाचें नांवच विश्वास. 50 वर्सांच्या समर्पणाचो उत्सव. इट्स अ सेलेब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ कमिटमेंट. इट्स नॉट दॅट इजी. 50 वर्सांच्या मोगाचो उत्सव. इट्स अ सेलेब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ लव. आनी 50 वर्सांच्या बेसांवाचो उत्सव. ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. देखून हांवें म्हळें इट्स अ बीग सेलेब्रेशन. देखून संभ्रम करया. लग्ना जिविताच्या दावणेंत एक दाव आसा जाल्यार आतां ह्या दिसांनी IPL पोर आमची विन जाली, स्त्रियो विन जाल्यो, तांकां मस्त पयशे मेळ्ळे. आमच्या खंयच्यात ऑलिंपिक्सांत मेडल मेळटा. काजारी जिविताच्या दावणेंत तुमकां आज भांगराचें पदाक मेळ्ळां. यू आर अ गोल्डन कपल. तुमी भांगराळें जोडें जावन आसा. इट्स अ मायलस्टोन बोड थोड्या जोड्यांक मेळचें. टेक इट फ्रॉम मी. सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. हांव एक 70 yearsचे वेडिंग एटेंड जालो. यू मे नॉट बिलीव, पूण एटेंड जालां. फादर क्लेमेंट आनी तांचे माय बाबाचो रेर ओकेजन. 50 years इज ए मायलस्टोन. दॅट्स वाय नीड टू थँक गॉड. आज जेप्पूची पवित्र सभा मात न्ही, मंगळूरची पवित्र सभा मात न्ही, अख्खी पवित्र सभा संभ्रम करता. द चर्च सेलिब्रेट्स बिकॉज फॅमिली इज ए मिनी चर्च. कुटाम एक ल्हान इगर्ज माता आनी इगर्ज मात्यांत आवय बापूय एक साक्रिफीस पेटयतात. कुटाम जावन आसा एक सँक्च्युअरी. देखून मिनी पवित्र सभा देखून द एंटायर चर्च सेलिब्रेट्स टुडे. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुमी विश्वासी रावल्यात, देवाकय विश्वासी रावल्यात. तरणाट्या जोड्यांक तुमी रोल मॉडेल्स. आज फिडेलिटी इज ए रेर कमॉडिटी. हांव सांगता तुमकां त्या विशय घेता, इल्ले कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू उलया. तुमी रोल मॉडेल्स म्हळें कित्याक 50 वर्सांचे विश्वासपण. अँड आय सेड फिडेलिटी इज ए रेर कमॉडिटी टुडे. ह्या दिसांनी कोणा विशयान आमी आयकुचें, स्मृती मंदान आनी पलाश हाच्या विशयान बारीक खबरो. मनीस कितलो सॅडिस्ट पळया. तांच्या दुखांत म्हाका संतोष मेळ्ळाचे जाल्यार सोशल मिडिया हांवें वापरचें म्हण आसा गी. हाऊ सॅडिस्ट वी आर. म्हाका तें पळयतना इतलो राग येता की तांकां प्रायवेसी ना, हें तांचें जिवीत पळया. आनी ह्या दिसांनी आतां लिव इन रिलेशनशीपाचो काळ हो. लिव इन रिलेशनशिपान जबाबदारी ना, कमिटमेंट ना. बट यू हॅव 50 years ऑफ कमिटमेंट एंड रिलेशनशीप. थंय लिव इन रिलेशनशिपांत बरें जाल्यार रावचें, ना जाल्यार सोडवेचें. आज ॲडम एंड मॅडम काळ न्ही. जेजू देवान काजार करतना ॲडम आनी मॅडम आसले, ॲडम एंड ईव. आज ॲडम एंड ॲडम आनी मॅडम एंड मॅडम असो काळ हो. आय एम सॉरी टू मेक दीस स्टेटमेंट एंड इट्स अ व्हेरी व्हेरी रियलिस्टीक स्टेटमेंट. पयलें एका वर्सांनी फर्स्ट इयराचे फोटो घालताले. तुमचे आसा 50 years, व्हडलो फोटो घालीचे तुमी. फर्स्ट इयराचे फोटो घालताले. ಮದುವೆಯ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ. पूण तुमी त्या संदर्भात तुमी 50 years तुमी हें केलां. आतां काजारां कितें जालें म्हळ्यार ग्लॅमर मात जावन उरलां, ग्रामर गेलां. देर इज ए ग्रामर फॉर मॅरेज ऑल्सो, नॉट जस्ट अ ग्लॅमर. ग्लॅमर इज इम्पॉर्टंट, बट द ग्रामर इज
फिडेलिटी, कमिटमेंट एंड लव ही ग्रामर जावन आसा. आज अनफॉर्च्युनेटली काय जालां खासदारां पुरा बायलो ग्लॅमर मास जालां. सॉरी हांव क्रिटिसायज करतात म्हण तुमी काण घेनाका, टेक इट पॉझिटिवली, पूण ग्रामरय आमी उडास दवरूंक जाय. असल्या आधुनीक काळात आज AI काळ, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आज आर्टिफिशियल रोबोटीक बायली मेळटा, रोबोटीक गोवी मेळटा, रोबोटीक गर्लफ्रेंडी मेळटा. म्हणटा कोणा पाद्र्या बी खंय तो परत शिकोवंक लागी म्हूण इट वय जाल्यार वय म्हणा, नाही जाल्यार नाही म्हणा, पाद्र्या बा गुतूना म्हणा. ओके, असल्या चॅलेंजच्या काळार हेनरी आनी पॉलिन तुमी 50 वर्सांचे विश्वासी जिवी जियेल्यात. हें व्हड साधन देखून तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. एक इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, रादर इट इज अ रशियन सेईंग, डोंट प्रेज मॅरेज ऑन द 3rd डे बट आफ्टर द 3rd इयर म्हूण. आखे ल्हान खाणी आसा. एकलो तरणाटो काजार जालो खंय, काजाराचे सुरवेले दीस बारी गम्मत, हनीमुनाचे दीस बारी गम्मत येरा. देखून ऑफिसाक गेल्या वेळार ताच्या इश्टांनी विचारलें कितें बारी गम्मत येरा साय. कितें म्हणचें, काजार बारी लवली. हांव काम जावन गेटी लागीं येता आसतना म्हजो पेटो येता, गोंगता, म्हाका स्वागत करता. आनी ताच्या उपरांत हांव भितर गेलेंच म्हजी अर्दांगीण, म्हजी पतीण म्हज्या पांयाचे मोचे काडटा, स्लिपर हाडून दिता, बरी टी हाडून दिता. व्हेरी नायस. 3 वर्सां जालीं चप्पो जाला आतां हो तरणाटो आपळे लायव्हली आहलो, इल्लो चप्पो पडला. त्या इश्टांनी विचारलें कितें कालीं जालें. हांवें बारी चप्पो पडलें. चप्पो गजाल कितें म्हळ्यार हांव ऑफिस जावन घरा येता आसतना पेटो म्हजी स्लिपर हाडून येता आनी बायल म्हजे भितर ताणें गोंगता म्हणलो की. सुरू बरें बरें मागीर तशें. डोंट प्रेज मॅरेज ऑन द 3rd डे बट आफ्टर द 3rd इयर. यू आर सेलिब्रेटींग मॅरेज आफ्टर द 50 इयर्स. यू आर काय म्हणटात संभ्रम करतात. यू आर प्रेजिंग मॅरेज आफ्टर 50 इयर्स ऑफ कंपॅनियनशीप. आज तुमच्या काळजांतली प्रथम बोगणां हेनरी आबानी पॉलिन बाय. आज हांवें वाचलें वासा मोरयेची बोगणां जावन आसात. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता, उपकार बावडूंक कसो. तुमच्या संगाता तुमचीं भुरगीं आज देवाक अर्गां दितात, शार्मेन आनी शार्लीन. तुमची नात्रां, तुमची सैरीदेरी म्हणटात, सोम्याक दिन वसुया तो बरो, कित्याक ताणें विचित्र कामां केल्यान आमच्या हेनरी आबाते आनी पॉलिन बाय. थंय खंयच्याय जुबलेवाचो उद्देश 3 पॉयंट तुमी उडास दवरल्यार पुरो. 3 उद्देश आसतात जुबलेवाक. लूक बॅक अँड थँक गॉड, लूक विदीन अँड इवॅल्युएट, लूक फॉरवर्ड अँड ट्रस्ट गॉड. आमी एक मेट फाटीं पळयचे हेनरी आनी पॉलिन काजारे जिवीत इल्लें रिवायंड करया. फाटीं नदर घाला. देवान तुमचेर वतुली कुरपे बेसांव उडासा काडा. आयच्या पयल्या वाचपांत आयकले आमी तेंच आमच्या मायेन घरा आमी फाटीं येवचें म्हळ्यार आमच्या मायेचें घर हें देवाचें घर अर्गां दिवंक. इंग्लिशान आनीक संगणी आसा, द जनरस मायट फॉरगेट वॉट दे हॅव गिवन बट द ग्रेटफूल वील ऑलवेज रिमेंबर वॉट दे हॅव रिसिव्ड. आनी यू आर दोज ग्रेटफूल पीपल बिकॉज यू हॅव रिसिव्ड प्लेंटी फ्रॉम गॉड. हांव केदाळे ग्रॅटिट्यूड म्हणटाना हें घडीत म्हाका सांगना जाल्यार कितें समाधान जायना. मस्तपटी सांगता डॉक्टर APJ अब्दुल कलामाचें घडीत. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मस्त सादें कुटाम ताचें, दुबळें कुटाम, एक फिशरमॅन कुटाम. 10th जालें ताचें. ताका शिकोवंक मोन आसा, पयशे नात. देखून खंय गेलो म्हळ्यार सेंट जोसेफ कॉलेज जेजुइताची ट्रिची. थंयसर गांवचो एकलो पाद्र्या बसलो, फादर सिक्वेरा म्हूण, थॉमस सिक्वेरा. थंय गेलो एडमिशना खातीर. PUCक ऑफिसाक गेलो, एडमिशनाक पयशे बांद म्हळ्यार म्हज्या लागीं पयशे ना तर भायर वच म्हूण ताका भायर धाडलो. वो कलाम तो धाडला, डॉक्टर कलाम न्ही, सगळो दीस कंपावंडान भोंवता एका रुखा मुळान बसता. सांज जाली आनी सांजेर फादर थॉमस सिक्वेरा ताची ब्रिवेरी काण घेवन मागणें म्हणून घेताना वो भुरगो आसा. ताका आपयलें, तूं कितें करताय हांगा. हांव एडमिशनाक आयलो फादर, म्हाका एडमिशन दिवन हांव एक दुबळो भुरगो सायकलार पेपरां विकून म्हजे हांवें फीज बांदले येदोळ म्हणसर म्हाका एक सीट दितात गी. फादर सिक्वेरा म्हणलो फाल्यां. दुसऱ्या दिसा आयलो. दुसऱ्या दिसा फादर सिक्वेरान एक चीट बरोवन दिली ऑफिसाक, प्लीज एडमीट दीस बॉय. एडमीट केलें मात न्ही, ताका हॉस्टेलांत ती एडमिशन दिलें. हॉस्टेलांत एडमिशन दिलें मात न्ही, फादर सिक्वेरा हर एका म्हयन्यांत वचून तागेलें पॉकेट मनी दितलो, ताजे लागीं उलोवन येतलो. वर्सां संपली, रेस्ट इज हिस्ट्री. डॉक्टर कलाम ताजें शिकाप जालें, PhD जालें, सायंटिस्ट जालो, इस्रो सायंटिस्ट जालो, मिसायल मॅन जालो, प्रेसिडेंट जालो, तो 11th प्रेसिडेंट. आनी ताच्या ओथ टेकिंग सेरेमनीक दॅट वॉज ऑन 25th जुलय 2002 फादर सिक्वेराक आपोवंक धाडटा, तुमी येजे जेजुईत पाद्र्याबांनी म्हज्या ओथ टेकिंग सेरेमनीक येजे. पाद्र्याब आयले, हाणेंत कार धाडलें, पूण पळयतना फादर थॉमस सिक्वेरा ना.
आनी सांगलें फादर सिक्वेरा खंय आसा फादर थॉमस सिक्वेरा सरला म्हणून सांगलें ताणें देवा दिन जालां मस्त बेजार आयदली डॉक्टर कलामाक ओथ टेकिंग सेरेमनी जाली आनी ताचे उपरांत हीज फर्स्ट विजीट टू हीज प्लेस चेन्नई तो शीद खंय गेलो म्हळ्यार सेंट जोझफ ट्रिची कॉलेजी गेलो थंय वचून विचारलें फादर सिक्वेराक तुमी खंय मातयेक पायलां ताच्या ग्रेवा लागीं गेलो ही वॉज द प्रेसिडेंट ताका पुरो सेक्युरिटी आसा आज मोदी आयलो उडपी तशें सेक्युरिटी आसा दिमी घालता तो दोळ्यांतल्यान दुकां वळटात आनी म्हणटा तो पळयता त्याच्या माबल त्या ग्रेवाचेर फादर सिक्वेरा वेकअप लूक एट युअर बॉय अरे तुजो कलाम आयला ह्या भुरग्याक तुवें वळखिल्लोय लूक एट युअर बॉय आय एम हियर आनी उबे रावन म्हणटा त्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयली इफ एट ऑल आय एम समबडी टुडे इट इज बिकॉज ऑफ फादर सिक्वेरा बट फॉर फादर सिक्वेरा आय वुडंट हॅव बीन वॉट आय एम टुडे तुमी म्हणूंक जाय इफ यू आर समबडी टुडे इज बिकॉज ऑफ गॉड ताच्या बेसावान तुमचें जिवीत देवान दिल्लें माय बाप भावार्थाचें देणें सांगाती भुरगीं नात्रां कुटाम देवा फॉर ऑल दॅट हॅज बीन थँक्स फॉर ऑल दॅट वील बी येस म्हणूंक जाय आनी भुरग्यांनो तुमकां सांगता शार्मेन आनी शार्लेन तुमी आज कितेंय जालें जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ देम बट फॉर देम यू वुडंट हॅव बीन वॉट यू आर टुडे देखून तुमी आज कितें करूंक जाय तांचो मोग मेळ्ळा सॅक्रिफायस त्याग दे हॅव गिवन यू द बेस्ट ऑफ एवरीथींग देवाकर गांदिया आमी विलफेबाचें पद म्हणटा ह्या संवसारांत एक आवय एक बापोय दोगांयच्या मेळींत आमी जन्म घेता ते माय बाबा म्हूण आपोवचें वर्तें दायज आमी ते जल्मांत हांव घेवन येता आतां वेळ दिया माय बाबाक मागीर न्ही आतां वेळ दिया आतां भेट दिया आतां उलया म्हज्या फिरगज एकली सेक्रेटरी आहा ती म्हणाली हांव ह्या वर्सा फादर कंटेस्ट करना इलेक्शना गोवडीक मंडळीच्या म्हज्या मांयक 86 इयर्स हांव घरा येतना मिटींग जावन राखता म्हाका ती सांगना पूण म्हाका बगता आतां हांवें वेळ दिवचें आतां दिना जाल्यार मागीर हांव सुरसुरतली गिव युअर टायम नाव दुसरें लूक विदीन एन इवॅल्युएट अंतस्करणाची जडती 50 वर्सां आदीं तुमी केल्ली बसावणी खंयच्या इगर्जेन हांव नेणा तुमी बसावणी केल्ली आज इल्लें तुमी आत्मावलोकन करूंक जाय गिल्ट न्ही सुकी सोदून काडूंक न्ही बगार कशें तुमी एकामेकांक सांबाळून व्हेल्लें त्या पसत आनी आज तावन सी तुमकां फिजिकल वायब बींग गरज ना मेंटल अटॅचमेंट गरज ना यू नीड इमोशनल अटॅचमेंट नाव ह्या वेळार तें मस्तू गरजेचें एकामेकाक तुमी इमोशनल अटॅचमेंट आनी एका फिरगजेन अशें जालें की थंय 50 वर्साचो जुबलेवाचें आचरण आसलें फादर मॅक्सिमम रियालो विगारान कितें केलें सकट 50 वर्साच्या जुबलेवाच्या दादल्यांक पुरा पयलें आनी विचारलें तांच्या लागीं हाव वील यू सेलेब्रेट तुमी कशें सेलेब्रेट करतात एकल्या दादल्यान एक जाप दिली एकलो म्हणलो हांव 50 ह्या जगांक आपयता म्हणलो एकलो म्हणलो हांव 50,000 रुपये दिता म्हणलो एकलो म्हणलो हांव 50 आश्रमाक जेवण दान दिता म्हणलो आनी एकलो म्हणलो हांव 50 झाडां लायता म्हूण तांतलो पैकी एकलो दादलो वगो तो बसला ताका खंय बायल्यान उलोवंक नजो म्हणलें की गुतूर म्हाका ताचें नांव मार्सेल म्हूण कितले गोंकल्यारी उलयना तो देखून फादर मॅक्सिमाक एक आयडिया आयली आतां 50 सांगना न्ही वो 25 विचारया म्हण इल्लें कोंकलें ताका आळे साहेब 50 सांगना जाल्यार व्हडना 25 वर्सां तुवें कितें केल्लें आतां उठलो न्ही 25 वर्साच्या सेलेब्रेशना वेळार म्हज्या बायलेक हांवें अंडमान आपोवन व्हेल्लें म्हणलो तर आतां 50 कालें करताय ताका अंडमानतान पाटी आपोवन हाडटा म्हणलो की तशें तुमी करूं नात पौलीन आनी हेनरी आप तशें करूं ना तुमी आतां एकामेकाक फॉरगेट द पास्ट तुमकां इमोशनल सांगात म्हण जाय जें म्हणलें हांवें आनी एक ल्हान गडी सांगून हांव संपयतां आतां इमोशनल अटॅचमेंट म्हणल्या खातीर एक 2-3 गजाली सांगता एक फावटी हें सट्टांक लक्ती जालें रिडर्स डायजेस्ट म्हणल्यार हांवें वाचलें मस्त बडी सांगता हांव हें ही गडी अशें आसा एडल्ट एज्युकेशन आसलें सायकॉलॉजी क्लास दे वर नियरली 30 विमेन आनी तांकां मास्टरान म्हळें आज आमी एक गेम करया गेम कसो की म्हळ्यार कोणी एकले वॉलंटियर मुखार या म्हळें कोणी एलिझबाई मुखार आयली एलिझा म्हूण ह्या प्रोफेसरान सांगलें तुज्या जिविताचेर प्रभाव घाल्ल्या 30 व्यक्तींची नांवां बरय म्हूण तिणें पाटापाटा बरयलीं आवय बापूय पती पूत फ्रेंड्स कलिग्स पुरो बरयलें 30 नांवां आनी ताज्या उपरांत गेम जाली म्हूण भायर सरतना मेस्त्री म्हणलो गेम जावना गेम आतां सुरू जालो तांतली लेस इम्पॉर्टंट 5 नांवां काड म्हळें तिणें कोणाच्या सयऱ्यांच्या निपडा 5 नांवां काडलीं आनी 5 नांवां काड म्हळें लेस इम्पॉर्टंट निमाणें म्हळें 4 नांवां दवरलीं पुरा काड म्हूण तिणें खंयची नांवां दवरलीं वता तुमकां आवय बापूय पती आनी पूत गेम जालो म्हूण वेता आसतना मेस्त्री म्हणलो गेम जावना आसा तांतलीं 2 नांवां काड म्हळें हाणें हेचे हात पांय कामतात
कांपले. आवय बापायचें नांव काडलें. मस्त दुखलें तेका. आनी जालें म्हूण वेता आसा आतां म्हळें ना द लास्ट पार्ट. ह्या 2 नांवां पैकी पती आनी पुताचें एक नांव सोड, एक नांव काड म्हळें. कळ्ळी परिस्थिती पळया. तिणें पुताचें नांव पुसलें, धांवून वचून बसली, रडली. 5 मिनटां उपरांत सक्कट सनीन जाल्या उपरांत मास्टरान विचारलें, तुका जल्म दिल्ल्या आवय बापायचें नांव कित्याक तुवें पुसून काडलें? तुका आनी एक आजार जायत आसलें, तुवें जल्म दिल्ल्या पुताचें नांव कित्याक काडलें? दादलो तुका कोणी मेळटा आसलो. यू नो वॉट शी सेड? If at all there is somebody who spends his entire life for me, it's my husband. म्हज्या खातीर सगळी जिणी करसूच एकलो आसा जाल्यार तो म्हजो पती. त्या पतीणेक लग्ती जाता. आनी आज हांव सांगता, वॅल्यू युअर पार्टनर, वॅल्यू युअर पार्टनर. आनी 2 मिनटां खाणी वेळ चळून दिसता म्हाका. निमाणें लूक फॉरवर्ड अँड ट्रस्ट इन गॉड. मुखार पळोवन देवाचेर विश्वास दवरा. आनी मुखार प्रायज जावन येता आसतना खंय मोर चिल्स, मोर पिल्स अँड मोर बिल्स खंय. तो इल्ले कान इल्ले आयकुचें उणें जाता, दोळे इल्ले उणासिल्लो उणें जाता. एकलो दादलो मनीस खंय घोव बायलेक कशें आपयतलो की हनी, डार्लिंग, स्वीट हार्ट. ते विश्वास बरी आसलो पळयलो म्हणटा की जावं येता बा तुमचो मोग जावं येत म्हणून. मोग न्हय रे पुता, ताचें नांव उडास वचून 5 वर्सां जालीं म्हाका उडास येना. ती सारल्या मार पडटीत म्हणून हनी डार्लिंग म्हण त्या. आनी एक पटी एकलो मात आब गट्ट पेपर वाचत्या सकाळी म्हणलो की माय डियर वायफ, आय एम प्राऊड ऑफ यू. तिका काले आयकलें गी. ती म्हणटा आय एम ऑल्सो टायर्ड ऑफ यू. प्रायज जाल्या उपरांत कान आयकुचें या थोडें सकत आमकां उणें जाता आसा. आनी ह्या वेळार पॉलिन बाय आनी हेनरी एक सांगता, मुखार कितें राखून आसा मेळना. वॉट द फ्युचर होल्ड्स फॉर मी आय डू नॉट नो, बट आय नो हू होल्ड्स द फ्युचर. तुमकां आयकूंक मोन आसल्यार हांव एक ल्हानशी एक गजाल सांगून संपयता. आय डू नॉट नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स फॉर मी, बट आय नो हू होल्ड्स द फ्युचर. ही एक ओपार अशी आसा खवानी, फूटप्रिंट्स इन द सँड. तुमी आयकलां. एका मानेस्त, भक्तिवंत मानेस्ताक सोपान पडलें. त्या सोपणांत तो दर्या वेळेर देवा सांगाता चलतेया. ताच्या जिविताचीं दृश्यां आकाशार दिसूंक पडलीं. हर एका दृश्यांत दर्या तडीर 2 जोडी मेटां आसात. एक ताची, एक देवाची. मुखार वेताना एकच जोडी मेटां मेळ्ळीं. फाटीं पळयतना एकच जोडी मेटां हाका भोगलें. ते दीस आसले सोलवणेचे, एकसुरपणाचे, कश्टाचे. ताणें सोम्याक देवा लागीं म्हळें, सोम्या तुवें म्हाका सांडिना म्हणलें न्हय, तर म्हज्या कश्टांच्या वेळार तूं खंय आसलोय? म्हज्या एकल्याची मात्र मेटां आसा शिवाय तुजी मेटां खंय आसात? त्या देवान म्हळें, पुता हांव तुजो मोग करतां, केदींच सांडिना. ती मेटां तुजी न्हय, ती मेटां म्हजीं. तुज्या कश्टांच्या वेळार, तुज्या एकसुरपणा वेळार तुका हांवें उखलून धरिल्लें म्हज्या हातांत. आय डू नॉट नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स फॉर मी, बट आय नो हू होल्ड्स द फ्युचर. देवाच्या हातांत तुमचें भविश्य आसा म्हूण जाणा जावन तुमचें सगळें समर्पण देवाक आज परत एक पटी करा. तुमकां सर्व बरें मागता.